वेरोनिका फेर्नांडीस आयज आपलो वाडदीस बर्थडे संभ्रमता. तिचें थँक्सगिवींग ओ दिनवासनेचें संकल्प इंदेसांव घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तेच परी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात रिगन वेगस, जुजे एलियास वेगस, मर्लिन आल्मेदा. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी आयज आपलो काजाराचो दीस पळटात फ्रांसीस आनी कॅथरीन पिरीस. तांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज सेंट जॉन बॉस्को ओ डॉन बॉस्को आमी म्हणटा आमचे चाली प्रमाणे ताची परब. ताणें घडले आमचे फिरगोचेन तांड घडलोल्यो 2 संस्था जावं पाद्रींची ऑटशेल आहात डॉन बॉस्को फादर्स, आमचे ऑक्झिलियम कॉन्वेंट आहा सिस्टर्स. तांकांय मागण्यांत दवरुया. तांच्या फावंडर पात्रोनाचें फेस्त आज तांचे पासत मागुया आनी सदां दिनवाशी जावया देवाक की ती आमचे फिरगोचेन जाय तो बरो वावर कोत्तात, ओत्मीक वाटेन आमकां जाय तो आदार दितात. हेंच मन घेवन तुमच्यो गरजो बारून मिसाक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बा भयणी पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं सोर माये मोगाची आनी संतोशाची जोर मागीर जुआं बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापूय आनी शिकवणार जावंक तुवें विंचलोय आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे वरवीं आमचीं काळजान मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ले आमच्या भाव भयणींक तुजेशीं परतून हाडूंक आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जाको देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी दावीद राजान जोआबाक आनी ताचे बरोबर आसलोल्या लॉस्कराच्या फुडाऱ्यांक सांगलें, दान गांवांतावन बेर्शेबा पर्यान वचात आनी इस्रायलाचे एक पूण कुल चुकोय नासतना सगल्या लोकांक मेजात. हे पोरी लोक कितलो आसा ते गोमतले. लोकांची संख्या कितली जाली ती जोआबान राजाक कमयले. इस्रायलांत आपल्या हातांनी तलवार दोरी सारके 800,000 झुजारी मेल्ले आनी जुदाचे पोरचे मदें 82,000 दादले. मागीर लोकांक मेजलो देखून दाविदाचे अंतस्कोन ताका खावूंक लागले.
हांवें केलें तें एक व्हड पातक, पूण आतां सर्वेस्परांक तुज्या सेवकाचो गुन्यांव बोगोस म्हूण हांव प्रार्थून मागतां, कित्याक म्हज्या नेनारपणान हांवें हें वायट केलें. दावीद सकाळीं उठलो तेन्ना ताका देवाचे संदेश हाडी त्या गाद प्रवाद्याक सर्वेस्परान असो संदेश दिलो. वच आनी अशें दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार घालतां, तांतली एक विचून काड आनी ती हांव तुका कोत्तलो. म्हणटच गाद दाविदाच्या फुड्यान गेलो आनी ताणें निरोप दाविदाक कळयलो म्हणून, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देसांत भूक, वो 3 म्हयने तुजे पाटीक लागतल्या दुस्माना मुखार तुवें पळून वेचें, वो 3 दीस तुज्या देसांत पिडा. आतां चिंतून पळय आनी म्हाका धाडला ताका कसलो हांवें जबाब दिवचो तें सांग. तेन्ना दाविदान गादाक असो जबाब दिलो, कितें करचें तें म्हाका समजच ना. मनशाच्या हातान पडचे सुवातेर सर्वेस्पराच्या हातान पडल्यार अदीक बरें, कित्याक व्हड ताची दया. आनी दाविदान पिडा विचून काडली. त्या दिसांनी गंवाची लुवणी कोत्ताले. ते सकाळीं तावन ते नेमलोलो वेल पर्यान सर्वेस्परान इस्रायलाचेर पिडा धाडली आनी दान ते बेर्शेबा पर्यान 70,000 दादले मेले. जेरुजाल्याचे निसणटण करून देवदूतान आपलो हात उबारलो, पूण तें निसणटण पळोवन सर्वेस्पोर चुचुल्लो आनी पोरचेचो सत्यानास कोत्तल्या दुताक म्हणलें, आतां पुरो, तुजो हात सकयल काड. सर्वेस्पराचो दूत आरावना म्हणलोल्या जेबुसिताच्या मोळणेच्या फोल्याशी पावलोलो. पोरचेचें निसणटण कोत्ताना देवदूताक पळोवन दाविदान सर्वेस्पराक म्हणलें, पळय, पातकी तो हांव. हें वायट कर्तूब केलां तें हांवेंच, पूण ह्या बाबड्या शेल्यांनी कितें केलां? तुजी कास्त म्हजेर आनी म्हज्या गोरणाचेर पडूं. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजें पातक बोगोस सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, मोचे पाथक बोगोस सर्वेस्परा. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे कोत जोर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडकानान तो मनीस कितलो बागी. जबाब, म्हजें पातक बोगोस सर्वेस्परा. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिल्याय. जबाब, म्हजें पातक बोगोस सर्वेस्परा. देखून भोगतीवन मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टेच्या उदका कितली उंच सोडूंक ती ताका लागची नात. जबाब, म्हजें पातक बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोभोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब, म्हजें पातक बोगोस सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Service for us, service, service.
जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी ती म्हजो पातलाव कोत्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू थंय तावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी साबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तीं कशीं. हो तोवय न्हय काय? मारयेचो पूत जाकोब, जुदास आनी सिमाव हाचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी तीं ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फक्त आपल्याच गांवांत, आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्यांच वायटकाराचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळीनो, प्रवाद्याक फक्त आपल्याच गांवांत, आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. प्रवादी हुशार मनीस, काळजा मनाची जाणवा आसलेले मनीस, तेक तर मान ना. जो कोण शिकोंक ना, अशिक्षीत अनपड गवार, तेकान कितू मान आसतलो. प्रितीच्या आयज सुरवातेक हांवें उगडास केला ते प्रमाणे आनी तुमी जाणाय 31 जानेवारी इज द फीस्ट ऑफ सेंट जॉन बॉस्को. डॉन बॉस्को आमी म्हणटा. डॉन बॉस्कोच्या काळार जेन्ना तो याज्ञीक जालो आनी याज्ञिकी मुन्यारपण पळयता, इतालिया देशांत सारकी उत्सांबड आसली. देर वॉज अ अपहिवल. सगलें आर्ती आसलें तें परतें जावंक पावलें कित्याक इंडस्ट्रियल रेवल्युशन येयल्लें आनी जायतो लोक लोटोन राशींनी गांवांतल्यान शारां येतालो. कित्याक शारां भोंवती ह्यो सगल्यो फॅक्टरी, हे कारखाने, उद्योग धंदे कॉमेस जाल्यो, इंडस्ट्रीज कॉमेस जाल्यो. आनी लोक हे भुरगे तरणाटे फाटीं रावूंक नाय, तरणाटे येयले. शेत रोयल्यार आनी शेताचो वावर केल्यार कितें मेळटा? वॉट वील वी गेट टेंडिंग टू द फार्म्स? हिंग गोडे आमी कितें जोडीत आमचें जिवीत सुदारूंक अदीक फायद जायत म्हूण ते येयले. आतां सगल्यांक भरती करूंक जायना जाली. ऑल कुड नॉट बी रिक्रुटेड. जायत जाण भायर उरताले आनी दिसताले शाराच्या नाक्यार, तिंट्यार, इगर्जेच्या मैदानार, फॅक्टरीच्या गेटीच्या भायर, दुर्गा भायर सगळे तरणाटे आहाय ते दिसताले. कितू तेंप म्हण रावतले आनी केशे उबो रावूं जाता बेकारू. मागीर ते सिगरेटी लागले, सोर्या लागले, कार्ड हेडों लागले, ह्यो रुची लागल्यो. बेबदिकाय करूं लागले, ड्रग्स घेवपा लागले, तेदोन कितें मेळटा तें करूं लागले. आनी सवकां ह्यो बारीक बारीक रुच कोन्न रूच लागल सॅक्साची. मागीर सगल्या नायकिणी प्रॉस्टिट्युटां बऱ्यो वोंक लागले. डॉन बॉस्कोन हें पळयलें आनी ताणें ऑरातोरी कॉमेस केल्यो, ऑरटरीज ताणें कॉमेस केल्यो. कित्याक केल्यो? आज जेन्ना आमी डॉन बॉस्कोचें फादर मेळो ओ सिस्टर मेळो, आमी पयलीं ताका एसोसिएट करता, ओ दे आर विथ द यूथ मिनिस्ट्री. पूण ही यूथ मिनिस्ट्री कित्याक केल्या? फकत तांकां शिक्षण दिवच्याक? ओ एक तांकां शिक्षण कित्याक तांकां ते अनपड शिकनासलो म्हूण तांकां फायदो काडूंक जातालो, नाका जाल्लो.
तांकां फटोवपा जाताले तांकां नागोवपा जाताले ह्या पासून शिक्षण दिलें पूण म्हत्वाचें म्हणजे ह्यो ओरातोर कॉमेस केल्यो हांव ह्या तरणाट्याचें आत्मे केन्ना देंवचराक जिखोंक दिवचो ना आय विल सेव द सोल्स of all these youth or young people through the intercession of Mary for Christ. हांव सगळे आत्मे साल्वार कोत्तलो आंकवार मेरेच्या आदारान विणवणेन मजतीन क्रिस्ताक जिखोन घेतलो आय विल विन देम फॉर क्रायस्ट आनी ह्या पासून ओरातोर फकत एड्युकेशन हो एड्युकेशन दिलें ती दोतोन आसलोली सायबणीचें देवस्थान आसलोलें दॅट वॉज द मेन थिंग एड्युकेशन हेचेर उलोवपाक सोदता एड्युकेशन भोव म्हत्वाचें प्रितीच्या बाबीनो शिक्षण भोव म्हत्वाचें आनी हांव तरणाट्यांक सांगूंक सोदतां शिक्षणा बाबतींत सिरियस जावाय दूख भोगता म्हाका जायते फावटी आमची गोंयची तरणाटीं मुखार शिकोंक सोदिनात थोडीं आहात जायते आनी BA केल्या MA करूंक सोदताय PhD करूंक सोदताय BCom केला MCom केला PhD करूंक सोदताय BBA केला MBA केला मुखार करूंक सोदताय बरें दिसता असली तरणाटी म्हाका भेटता तेन्ना आय फील हॅपी एटलिस्ट कोण तरी इंटलॅक्चुअल आहा कितें उलोवपा हें पूण जायते आमगेल्या हितून तूं धोरण कितें कोरया एटिट्यूड इज SSC जावं दी मागीर सगळीं केटरिंग कोर्स करून जावया अरे संवसारांत केटरिंगू आहा आयज हांवें पयलीं मिसार हांवें केलां देखून हें पॉयंट गायिल्लो 100 लाख कातोलकां आमी 100 आतां घडये 7 वा 8 जाले आसा 100 लाखू धरया 100 लाख कातोलकां 1 लाख तरणाटे सगळे केटरिंगाक घेता कितू म्हूण काजर जातलीं गोंयांत कितू म्हूण पाट्यो जातल्यो बोटीचेर वयतात ते लागून कोण कॉपीत जा भोव थोडे कॉपीत जावपा सोदताय कॅप्टन जावपा सोदताय भोव थोडे इंजिनियर जावपा सोदताय उलो सगळे बोटलेर आदीं आमच्या तेंपार बोटले आसलो न्हू गो आबी उगडास आसना बोटलेर आसलोले साश्टी भाशेन बोटलेर म्हळ्यार बाटलो सर्वींग करूंक हेंच जालां आमगेलें लोकांगे बशी धुवपा आनी कॉप पुसूंकू हो ट्रेंड आख्ख्या संवसाराक म्हणजे बेगीन थोडें शिकाय काम करून पयशे आस दाखयल्या वी वॉन्ट ओन्ली वर्किंग मातसो तुम काम करीत रावाय तुम काम कोतले आनी आम तुम पिळटले आनी आम सुसेगा थोड्यो पदवी आहात त्यो सम फोर्सीस इन दीस वर्ल्ड पावर्स इन द वर्ल्ड दे वॉन्ट टू सीट कित्याक तुम तरी चड शिंकिलें मन उजवाडटलें चिंतूंक लागतलें आनी आमकां बरे फुडारी मेळटले संवसाराचें देशाचें बरें चिंतले आनी बरें कोत्तले तसले फुडारी मेळटा आज आम थिंकर मेळना कोण चिंतपी मेळना आमकां मुगे फ्रेंड केटरिंग कोता हांवूय केटरिंग करूंक सोदितां एक आवय म्हाका सांगताली मुगे चेडे हांवें कितू शिकयलो कांय कारण लागलें व्हड चेडवान दुसऱ्या चेड्या शिकोवपाक ती पावूंक ना जायतें कारण तेका आनी एक काणी आनी एक दीस सांगूं जाता पूण हे तिसरे चेडे हांव जाट शिकलो आनी दिसलो म्हाका पेपर तो म्हाका सांगता ते भाशेन घेतलो 80% तरी येयली 52% आनी वचून मामा तूं कितें आरवटा केटरिंग केल्या पुरो न्हू म्हाका ती शितां अंडी मारून दिसलो म्हणून ते तोंडार केटरिंग केल्या पुरो हिंग पावले आमचेरू तेका आयज आमगे देश आनी आमगे संवसार आम म्हणटाय न्हू आवय हो कितलें वायट संवसार आहा कित्याक आमी शिकोन बरें करूंक सोदना वी डोंट वॉन्ट टू कॉन्ट्रिब्यूट आनी हें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शिकोन आम सिरीयस आयज आमगे जाणटेल्यांक घेतो कितें आयकलां हांव जाणटेल्यांक गुन्यांव कारकुना फॉर्मोण म्हणा जाणटेल्यांगे तोंडांतल्यान कितें येता वडिलांगे तोंडांतल्यान कित पागार रे इतलें पागार रे अरे इतल्या पागारान कॉमेर्स कर भुरग्यां प्रोत्साहन दी एनकरेजमेंट कोण दिवपा सोदना तेका आयज आमगे व्हड सिरीज सोडटाय गोंयांत आनी थिंग वयताय UK वयताय सगळीं जाणां UK वयताय कितें करूं तेंगे गुलामगिरी करूंक हांव सजमतान जाग बाज सारको पार्से जाता घर ना देर ना गेला म्हूण व्हड व्हड बोंग लागलो येलो तें सोण गेली कितू म्हूण पयस करपा हें एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुका भांगार आसूं रुपया आसूं पयसो आसूं अल्टिमेटली इट कम्स टू ती डिग्री ती सर्टिफिकेट दॅट पेपर विच सेज
यू आर एड्युकेटेड तुवें BA केल्या MBA केल्या MBA केल्या DEMBE केल्या तें ताका एड्युकेशन बरे भाशेन सिरियसली गंभीरतायेन घेयात. हांव हुशाल मुगे मायन पाय शिकयलो म्हूण आज शिकोन हांव जायत चिंतूंक पावतां जायत वाचूंक पावतां. आमचींत बी फुडारी जाय. वी वॉन्ट थिंकर्स इन द वर्ल्ड. सगल्या थिंकर जावपा जायना सारकें. सगल्या कॅटरिंग जावपा जायना न्हू. सगळे वर्किंग क्लास जावपा जायना न्हू. हें करचेचें. आनी आमी वडिलांनी आमगे भुरग्यांक ल्हानपणींतल्यान दाखोवपा जाय बाबा शिकप करचेचें कामूय करचेचें. सगल्या कामाक मान आहा गरजेचें पूण शिकप काम अदीक बरे भाशेन करूंक तुका दिग्निता दिता. दॅट इज द गोल ऑफ क्रिस्टियानिटी. दिग्निदादीन जिया टू लिव इन डिग्निटी and to teach dignity to the world. प्रतिश्ठेन जिवया and प्रतिष्ठा सगल्यांक शिकोवया. This is the goal of Christianity. If not the whole goal, but one of the goals. Dignity जियात. नाजाल्यार जिवीत भर दाविदा बसत सुत्तल्यात. इतलें शिंकपाची संदी आसली सगळें हांवें ओगडायलें. बेटोनेंग आमी गायन गावया. निष्कळोक निर्मोल उंडो C27 पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. येशूच्या तसले बलिदान आपल्या मनांनी मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या भक्तांच्या उगडासाक भेटयलोले तुवें पवित्र केल्लें पोचेचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. ह्या देवीक गुटान वांटो घेवन तो आमचो मोग करताय तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआम बॉस्को तुज्या भक्तांच्या मनाक की परब समरंभोंक तुजे पयत सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जालो, जेसू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणे उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पट चडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. तिचे अग्रजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी सोम्यांत वेमचें तरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भावार्थाचे दोळे हे आमी गायन जेजू काळजांच्या उतार गावुया D5 आनी नो D5 पेज 49. प्रार्थुया सोर पदवेदार आनी बोमोगाळ बापा स्वताचो उजवाड आनी बा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी सांबाळूंक आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मासा रक्ताच्या आनी ह्या पवित्र जेवणांत आमकां दिसान दीस चड आदार मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ही सोंत घेवन हांव म्हजी परबीं पाठयतां आमचे वॉटशेल फादर्स आहात तांकां आनी तेच परी ऑक्झिलियम सिस्टर्स आहात तांकां तांचे सुपिरियर आनी समुदायीक आमची आयच्या
फेस्ताची परबीं फेस्टल फेलिसिटेशन्स ऑन द डे ऑफ their founder patron Saint John Bosco to Otshel Salesian priest community and auxilium sisters. जाय तो वावर तीं कोत्तात आमकां जेन्ना आदार पडटा आमी उलो मारता ते आदाराक पावतात सिस्टरींचें चिंतात इस्कॉल चलोवंक जाय आनी इगोर्जेंत येवंक जाय जायते फावटी दोनां इस्कॉल सोंपतात तिनांक साठीनींक हिंगा इगोर्जेंत कितें आहात तीं उगडास करुया आनी आमकां कितें गरज जाल्यार आमी जायते फावटी कोयतान धांवतात आयज वीश करुया पयल्या मिसाक आसलेल्यो जायत्यो सिस्टरी फोन करुया वीश करुया उपकारी जावया दाखोवया दॅट यू आर रियली चॅरीश and value their presence and their contribution to this parish. होच हेतू माद्रिंगे कोयंत आहा पाद्रिंगे घोर आहा जाल्यार तें सदां पॅरिशीक आदार दिवंक आनी पॅरिशीच्या मार्गदर्शना काल पाद्रींच्या मार्गदर्शना काल चलूंक तांचे पासत आमी मागुया जायत्यो माद्री येवन गेल्यो जायते पाद्री येवन गेलो जायते आदार केलो आनी आमची तांच्या वावराक लागून आमची वोकेशनां आहात दोन बॉस्को जायते पाद्री ह्या गांवचे आसात तांकां पळोवन आमचेय भुरगे आनी आतां आहात ते ओदीक ओदीक शिकूंक आनी मुखार कितें तरी बरें करूंक पावूं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर शेवटाक गायन गावया जैतिवंत आमचो देव यू 30 आनी 3 पान 248 यू 33 पेज 248